टीम सेफ्रोनाचे सगळे वीक्षकांक नमस्कार। आज हांव उपासाची रव्या पळ घेवन आयला। पळ करच्याक 1 कप मीडियम रवो घेतला। रवो बुडची तितले उदकान 10 ते 15 मिनिट भिजोवचे दवरका। रवो भिजतपर्यंत आमी एक लहान चटणी वाटून घेऊया। मिक्सरात अर्ध वाटी सोय घालका। 7-8 फोडणे पाल्या पाना, एक अर्ध चमचा साखर, हे सगळे थोडेशे उदकान गंधी चटणी वाटून घेवका। हांव हांगा रवो भिजेलो उदक यूज केला, तुम्ही नॉर्मल दुसरी उदक यूज केला बी जाता। आता ह्या चटणीतच भिजेल रवो घालका आणि परत गंध वाटून घेवका। आता पोळ्या पिठात रुचीक जाय तितले मीठ घालका। पीठ दाट आशिल्ले म्हण हांव थोडे मिक्सर धुवन उदक घाला। पोळ्या पीठ खूप पातळ बी नाका, खूप दाट बी उरचे ना। अकस्मात तुमके पीठ खूप पातळ दिसल्यार वयल्यान थोडेशे रवो फापून घ्या। तवो बरो हुंदकान वयल्यान थोडे तेल लावन घेवका आणि तेल लायल्यानंतर जरा उदक फापुडल्यार तो तवो नॉनस्टिका वरीस काम करता। आता आम्ही सोये पोळे काढील तशी हाजी पोळे काढून घेवचे। वयल्यान थोडे तेल ना तूप घालून घेवचे। सकल वाटेन भाजिलेशे दिसले की परतून घेवचे। हे पोळे नाजूक आशिल्ल्यान भाजचे थोडे टाइम लागता। दाट पोळे जाय जाल्यार पीठ थोडे दाट दवरून घेवका। इन्स्टंट उपासाची रव्या पोळे रेडी आसात। पोळे ट्राय करून आमकां सांग म्हण कळया। आमगेल रेसिपीज खूप शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सब्सक्राइब करचे विसर नाकात। धन्यवाद।